गोंय म्हणजे इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन। हांगा लाखांनी लोक येता, ट्युरिस्ट येतात गोंय पळोवपा खातीर आनी गोंयचे सैम पळोवपा खातीर। आयज आतां हांव जे आसा तो पणजेचो गोंयच्या कॅपिटल सिटीचो हो इंटरस्टेट बस टर्मिनल आनी ताजी परिस्थिती जर तुमी पळयत जाल्यार ह्या बस टर्मिनल नांवाचेर फक्त हांगा दोनूच सुविधा आसात, त्यो म्हणजे एक हांगा एक टॉयलेट आसा आनी दुसरें म्हणजे हे गाडे लोकांनी घातल्या। ताजे शिवाय हांगा दुसरें आनी कांयच ना, हो प्लेन ग्रावंड आसा, कसल्योच तरेच्यो हांगा सुविधा ना। फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं हो इंटरस्टेट बस टर्मिनल हांगा चलता। हांगच्यान एवरी डे शेकड्यांनी बसी भारताच्या वेगवेगळ्या कोर्नराक वता, पूण हांगा अशे शेकड्यांनी लोकय ट्युरिस्ट अख्खे गोंय भारतभरच्यान येता, पूण तांच्या हांगा कितें मेळटा पळोवपाक तर हांगा बुरशेपणां सगळीं, घाण सगळे कडेन आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे ह्या बस स्टँडाक एकय शेड ना। खंय पावस येता, आतां पावसान आतां हांगा लोक भिजता, भुरग्यांक घेवन लगेज घेवन वतात, त्या शिवाय वतान सुद्दां लोक हांगा मेळटा, पूण हांगा एकय खंयच बसपाक शेड ना। लास्ट निमाणे हांगा जे बारीक बारीक गाडी आसा तांचे ते बारीकशे हें घातलेलें आसा तारत प्लास्टीक, ताजे पोंदा लोक बसून आपलो पावसा पासून आपल्याक सारवार करपाक प्रयत्न करता। कितें प्रॉब्लेम जाता तुमकां हांगा? कशें प्रॉब्लेम? प्रॉब्लेम म्हटल्यार सगळ्या बाबतींत प्रॉब्लेम बस स्टँड जालो। टोटल बस स्टँड जो आहा प्रॉब्लेम बस स्टँड कितें आहा सारकें कांयच ना। फॅसिलिटी कितें हांगा? शेड आहा, मेन शेड जवळ जवळ 7 वर्सां जालीं बोबाड मारीत आहा। उलयता तेका बोबाड मारची पडटा। बोबाड हो शब्द घेवचो पडटा, कित्याक म्हण कोणाच कडेन कांय जायना। सिद्धार्थ कुंकळकर MLA आसतना हांव उलयता सदांच सांगता, तेणें पेवर्स घालून दिल्ले म्हणून हांगा एक मातशें लिपेज दिसता। इन केस हे पळय G20 प्रोग्राम जालो, हांगा कचऱ्याची घाण, त्या संडासाचें उदक बी आसता, घाण उडयल्लें गेल्या त्या वर्सां जाले 6 मंथ्स कितें जातले, 5-6 मंथ्स जातले हांगा हळशीक उडयल्ली, ती आतां नितळ जालां झाडां बी येवन। ते आनी हांगा गाडयो उडयल्यो ते पळयसर डंप केल्या, गाडयो हाडून गाडयो हाडल्या, कोणें तालांव दिला, ते डंप केल्ल्यो आसा गाडयो, तेजेर आतां झाडां जाल्या आनी शेड ना हांगा। वेवस्था म्हळ्यार कांयच ना। कितें आहा? वेवस्था कांयच ना। कसली वेवस्था कितें आहा? कांयच ना मरे। पळय मरे, तुमी आतां रिपोर्टर तुमी सुद्दां पळोवंक शकता कितें आहा, कांयच ना। 7 वर्सां आमी बोबाड मारता, उलयता, कोण कांय एक्शन घेयना, ना मेयर घेयना, MLA आहा पणजेचो तो घेयना। तशें जातात मरे, भुरगीं धाकटी भुरगीं येता, बायलां येता, सगळे ट्युरिजमाच्या मार्फत जो इन्कम येता तो हांगा थोडो घालपाक जाय मरे, शेड करपाक जाय। टॉयलेट म्हटल्यार आहा तो लिपेज ना, कांय ना। पयशे कलेक्ट करता ते गोंयकार न्हू, हे भायल्यांक एक ते लिजार दिता। गोंयकार जोडिना, भायले लोक जोडटा लिजार ते। तांकां कितें पयसो घेवपाचो, कलेक्ट करपाचो, जोडपाचें वचपाचें न्ही। कांय पडलें ना, कोणाक कितें पडलें सांग। आतां आमी पळय ह्या बस स्टँडाचेर इतली भयानक परिस्थिती, हाका बस स्टँड म्हणप म्हणजे सुद्दां एक्चुअली लज, कारण बस स्टँड म्हणपाचे लायकीचो ही एरिया ना, कारण हो जस्ट एक ग्रावंड कसो, हांगा कसलीच तरेची फॅसिलिटीज ना। इवन आतां आमी पळयलें हो टॉयलेट म्हणून एकूच कितें तरी फॅसिलिटी एक आसा, ती टॉयलेट सुद्दां सारकी ना। थंय पळय फाटल्यान आतां कंप्लीट भरला सेप्टीक टँक आनी लीक जावपाक लागल्या, सामकी डेंजरस हेल्था खातीर। त्या शिवाय आमी हांगा पळयलां हें कंप्लीट डंप यार्ड जाल्लें आसा। हांगा सगळी गाडी वेगवेगळे तरेच्यो गाडी हाडून उडयल्या आनी कितें कितें सगळें मॅस आसा। सो अशे तरेचे हेल्थ हजार्ड जाल्ले आसा। मेरा नाम विनय बोलके, हम बेंगलोर से आया है। देखो इधर कितना गंदा है, देखो इतना पूरा गंदा है, डस्टबिन नहीं है, वाशरूम से भी नहीं, कुछ भी नहीं। इधर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इधर आने के लिए। इतना बड़ा गोवा बोलता है, इतना गंदा है बस स्टैंड में। सभी देखा तो बारिश का तो समय में देखो क्या बस स्टैंड में कुछ भी नहीं है, कोई आए कि खड़ा है तो इतना अच्छा नहीं। स्पेशलिटी बहुत गंदा सा है इधर। क्या होना चाहिए यहाँ पे? इधर अच्छा सा बस स्टैंड बना, देखो उधर से भी इतना गंदा है, गंदा कम होना है, बहुत गंदा है। बाद में स्पेशलिटी चाहिए इधर के लिए, हाँ बैठने के लिए जगह ही नहीं। देखो अभी बारिश हुई है, किधर बैठना है, भागना किधर बोले तो। इतना बड़ा सिटी हो कि इतना गंदा सा ही बस स्टॉप बोले तो उसको बहुत बेजार होता। हे हो जो इंटरस्टेट बस टर्मिनल आसा तो अक्षरशः डंप यार्ड जाल्लो आसा। कारण तुमी हांगा फाटल्यान म्हाजे पळयतले, हे हांगा म्युनिसिपालिटी खंय हाडून सगळो डंप करता कचरो, आनी हांगा खुशी परिस्थिती जाल्ली आसा। आनी पावसान तर हें सामकें कंप्लीट ब्रिडींग सेंटर जातलें आनी इतले तरेची हांगा रोगराई जावपाक शकता, अशी तरी भयानक परिस्थिती आसा। इतलेंच न्ही, तुमी ह्या सायडीन पळया, आतां ह्या सायडीन जर पळयत जाल्यार हें आनी इतलें भयानक आसा, जें उदकान सगळें भरलां, सगळें स्टॅग्नेट जालें उदक, आनी तातूंत भितर प्लास्टीकच्या बॉटलांचो खस पडला।
आनी अशे तरेची इतली अनहायजेनीक आनी इतली भयानक परिस्थिती भितर हो बस स्टँड आसा आनी हांगा कसलो तरेचो रोग हांगा जावपाक शकता अशी परिस्थिती हांगा सामको वातावरण आसा. पळय काड पळय टॉयलेटीचो ओवरफ्लो जालो पळय. कांयच व्हरोंक लायिल्ले तेणें जवळ जवळ 1.5 वर्सांनी गेल्या त्या 2 काय 3 म्हयन्या पयलीं एबय हांगा हेजे मॉस्किटो ब्रीड जावंक डेंगू कितेंय जावंक शकता. केसी वाडयत रावतले कांयच जायना कांय कोण करिना उलोवनूय फायदो ना. गाडी एबय मरे गाडयो तितूनय कितें जावं गाडयो उरले बी हाडून डंप केल्या हांगा खूब एबय हेज्या फाटल्यान गाडयो एबय हेज्या फाटल्यान 2 व्हिलर्स आहा एबय 4 व्हिलर्स आहा. क्लिननेस बी कांय ना कांयच ना सर कांयच ना पळय ते डेंजरस जाणा मरे. आतां आमी ह्या बस स्टँडाच्या एंट्रन्साक आसा आनी हांगा एवरी डे अशे तरेची मॅच जाता. हांगा बसी भितर घालता भायर काडटा आनी दोनी वटेन कंप्लीट ट्रॅफिक ब्लॉक जाता. तुमी पळयला आसतलें फाटल्यानच्यान हांगा कंप्लीट व्हडली लायन लागल्या आनी कंप्लीट ट्रॅफिक ब्लॉक जाल्लें आसा. तशेंच ह्या सायडीन जाता हे एवरी डेचो प्रोसेस हें आसा आनी हांगा एक्सिडंट जाता कितले फाटी इतली डेंजरस आसा सिच्युएशन हांगा की केन्नाय पॅसेंजर हांगा हेवटेन भोंवतना ताचेर बस घालपाक शकता अशे तरेचें वातावरण आसा आनी कितल्योश्योच बसी हेवटेन येता वता. आनी मेन म्हणजे प्रॉब्लेम म्हणजे हो एंट्रन्स जो आसा हो हाका एकच एंट्रन्स आसा हाका एक्झीट वेगळी ना. जो पर्यंत एक्झीट आनी एंट्रन्स वेगवेगळे करपाना तो पर्यंत हो असो प्रॉब्लेम जातलो आनी हांगा टोटल मॅच हो सांजचे 6 वरांची स्टार्ट जाता ते 8, 6, 7, 8 पर्यंत हे टोटल मॅच चालू उरता हांगा. अशे तरेची डेंजरस सिच्युएशन ह्या बस स्टँडाच्या भायर एवरी डे जाता. सो अशी परिस्थिती ह्या पणजेच्या इंटरस्टेट बस टर्मिनलाची आसा. आनी दुसरी गोश्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे हांगा खंयच बोर्ड लायिल्ली ना बाबा खंयची बस खंयच्यान वचपाची कशी वचपाची लोकांक कांयच कळपाक मार्ग ना. हांगा येवन लोक कंप्लिटली शेणटा आनी सोदता बसी खंय आसतल्यो आमच्यो आनी ड्रायव्हरांक फोन करता आनी इतलें मॅस म्हणटा तशें हांगा ह्या इंटरस्टेट बस स्टँडाचेर आसा. आनी एक गोश्ट आमकां आतां हांगा येतकीर कळ्ळी ती म्हणजे ह्या अख्ख्या बस स्टँडाचेर ज्या जाग्याचेर शेकड्यांनी लोक येता एवरी डे त्या बस स्टँडाचेर एकूय डस्टबीन ना. सो अशे तरेचो हो सामको बेवारशी असो इंटरस्टेट बस टर्मिनल पणजेचो हाका कोण वाली ना कोण येवन हांगा पळयना कितें चल्लां कसलेच तरेची वेवस्था ना. लोक बाबडे इतले येतात हांगा आनी आपल्या भशेन कशे तरी प्रयत्न करून वाट सोदून काडून ह्या घाणींतल्यान उदकांतल्यान वता. अशे तरेचो हो पणजेचो इंटरस्टेट बस टर्मिनस.